एक इन्सिडन्स पळयलो की संजय स्कुलान जेन्ना एक भुरगो जो आहा पळय वयरसून सकयल पडलो आनी तेजें मरण आयलें GMCन एडमीट आशिल्लो थंयसर. आनी ताज्या नंतर हांव प्रतिमाबाई मागीर शंकर पोलजी आनी खुबशे एक्टिविस्टांनी आवाज काडलो आनी आवाज काडून तुमच्या मुखार दवरलें की बाबा अशे जे अपघात जाता हे अपघात कोणाचे लागून जाता, सरकार जे आहा पळय हेजेर लक्ष दवरना म्हणून जाता. कित्याक त्या टायमाचेर गुरू पावसकरान व्हेरी क्लियरली सांगूंक सोदता, गुरू पावसकरान ती बिल्डींग जी आसा पळय ती अनस्टेबल आसा म्हणून रिपोर्ट दिल्लो सरकाराक. जरी तर हो दिल्लो आनी ताच्या नंतर सुद्दां तांच्यांनी कांयच काळजी घेवंक ना आनी ते घेवंक ना म्हणून ह्या भुरग्याचें मरण जालें. आनी हो मरण कोणाची रिस्पॉन्सिबिलिटी ही गव्हर्मेंट जो आसा पळय हो रिस्पॉन्सिबल आसा. आतां हे जे अपघात जाता, अपघात जाल्या उपरांत मागीर तुमी सिंपथी गेन करपाक लागून इतले 2 लाख रुपया दिता, 3 लाख रुपया दिता, म्हाका वायट दिसलें म्हणटा, मरणाक वयता, हार घालता, हें करून कांय अर्थ ना. आज परत हे लोक जे आसा पळय ही फॅमिली जी आहा पळय ती भायर आयिल्ली आसा. सांगपाक तुमकां की कितले लोक आहा 110 भुरगे आसा. 110 भुरगे जे आसा पळय ते फिजिकली मेंटली चॅलेंज भुरगे आहा पळय हेंकां सगळ्यांक पयलो प्रायोरिटी दिवपाक जाय सरकारान, सगळ्यांक पयलो मान दिवपाक जाय. कित्याक हे भुरगे जे आहा पळय आमचे स्पेशल भुरगे आनी हे स्पेशल भुरग्यांक जर तुमी आज ती म्हणटा की थंयसर अनस्टेबल आहा म्हणून बिल्डींग आनी तांकां दुसरे कडेन बांदून दिवपाक जाय जाल्यार कित्याक लागून जायना, कित्याक लागून जायना. जरी तो इतलो व्हडलो ब्रीज जो आसा पळय मनोहर पर्रेकर जेन्ना ताजी हेल्थ सारकी नाशिल्ली तेन्ना जोश हे यान म्हणपाक हो कॅम्पेन करपाक तुमी विदीन 6 months ऑफ टायम ते तुमी उबे करपाक शकता, कित्याक नांव दिवपाक उबे करपाक शकता. जाल्यार हे भुरगे जे आसा पळय आमचे भुरगे, गोंयचे भुरगे, गोंयकारांचे भुरगे, जाल्यार ह्या गोंयकारांच्या भुरग्यांक इतलो अन्याय कित्याक? चीफ मिनिस्टराक विचारूंक सोदता, पयसो ना. सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचे तांकां विचारूंक सोदता, पयसो ना. हे डिपार्टमेंट जो हेड करता जे फिजिकली चॅलेंज लोक तांकां विचारूंक सोदता, पयसो ना. पयसो जर ना 26,000 कोटींतलो बाबा म्हाका एक सांग कितली लागतले रे? 1 CR, 2 CR, 10 CR, हे 10 CR लागतले. तांचो हक्क 10 CRचो सुद्दां ना ह्या भुरग्यांचो. हे जे भुरगे लोक आसा, भुरगे आहा पळय हे स्पेशल भुरगे आमचे गोंयचे भुरगे आहा हांकां 10 CR सुद्दां मोडपाचो कॅपेबिलिटी ना. इतलो खर्च करता मरे गव्हर्मेंट. म्हाका दिसता की सरकार जो आहा पळय हांचेर कंप्लिटली इग्नोरंट आहा. सरकार फक्त पडलेलें आसा सरकाराक की आपल्याक पयसो खंय मेळपाक शकतात, कितलो पयसो करूंक शकता. 10,000 मोडटा मरे स्मार्ट सिटीचेर. आमी तुमकां परत सांगूंक सोदता हाज्या पयलीं डिझास्टर जावच्या पयलीं ह्या भुरग्यांक तांचो न्याय मेळपाक जाय. ह्या भुरग्यांक तांकां न्यू बिल्डींग मेळपाक जाय. जरी तर आसा ऑलरेडी बिल्डींग जाल्यार तांकां थंय व्हरपाक जाय. ते बिल्डिंगेक व्हरपाक नाका, कित्याक त्या बिल्डिंगेन डिझास्टर जाला, स्टेबिलिटी ना जाल्यार तुमी ह्या लोकांक त्रासान घालूंक शकना. म्हाका एक सांग विचारूंक सोदता, हे सगळे भुरग्यांक समज एक बिल्डींग खसळ्ळी जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल? हू इज रिस्पॉन्सिबल? इट वील बी द डिझास्टर ऑल ओव्हर इंडिया. स्पेशल भुरगीं जी आमची आसा ह्या भुरग्यांचेर अन्याय जालो, अपघात जालो, कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता? हू वील बी टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी? आय फील चीफ मिनिस्टर हॅव टू टेक द इम्पॉर्टंट डिसिजन रायट नाव. हे इमिजिएट जावपाक जाय. तांकां आनीक 3 महिने रावपाची गरज पडपाक ना. इमिजिएट जावपाक जाय. कित्याक ती जशी आमची भुरगीं आहा पळय गोंयान जी दुसऱ्या स्कुलांनी शिकता पळय तशी ती भुरगीं आसा, तशी ती डिफरन्शिएट करिनाका. तुमी आज डिफरन्शिएट करता. कित्याक लागून डिफरन्शिएट करता? वोटिंगेक लागून डिफरन्शिएट करता जाल्यार क्लियर सांगा. 24चे इलेक्शन येयल्लें आसा. आज सगळ्या लोकांक सांगूंक सोदता, सगळी पेरंट्सांक सांगूंक सोदता, जशें तुमी आपलो भुरगो म्हणून मानता पळय तशेंच तेय भुरग्यांक तांची भुरगीं आहा पळय आपली भुरगीं म्हणून मानात. आनी ज्या दिसा तुमी इमॅजीन करा ज्या दिसा तांचेर कितें फील जाता तें पळया मरे. ती भुरग्यांक आयज स्पेशली चॅलेंज आसून सुद्दां त्या भुरग्यांक जी आहा पळय ती आपल्या वाडयता, तांकां शिक्षण दिवपाक सोदता, तांकां हॅप्पी दवरूंक सोदता. आनी आमी गोंयकार जे आहा पळय ऑलरेडी हॅप्पी आसा. आमचे कडेन उलोवपाक मेळटा, आमचे कडेन सांगपाक शकता म्हणून सांगतली. दे कॅनॉट प्रोटेस्ट. देयर पेरेंट्स हॅव कम टू प्रोटेस्ट. देयर पेरेंट्स आर डिमांडिंग फॉर जस्टीस. It is our responsibility to give them justice. 24 election is not only about हिंदुत्व. लक्षात दवरा. कितली भुरगीं आसतली आमची हिंदू लोकांची आसतली भुरगीं, बरोबर? हिंदू लोकांची भुरगीं आसा काय ना? हिंदू भुरगीं आसात. आनी जरी तर हे रामराज्य म्हणटा जाल्यार ह्या रामराज्यान हिंदू खरेंच रामराज्य करून दियात. राम केन्ना डिफरन्शिएट करना. राम केन्नाच हे भुरगे स्पेशल भुरगे हे भुरगे अशा केन्नाच करपी न्हू. आज तुमी जरी तर असले तुमी रामराज्य म्हणटा पळय जाल्यार रामराज्य खरें जाल्यार स्पेशल भुरग्यांचे स्टार्टींग तांचे कडल्यान तुमी न्याय दिवपाक स्टार्ट करात. बेस्ट कॅम्पेन केली, भोवले जाले म्हणून जायनात. रामराज हाडटलो जाल्यार राम जो हा प्रत्येक मनाच्या काळजान हाडचो पडटलो. ह्या भुरग्यांच्या काळजान हाडचो पडटलो. ह्या जे आवय बापूय आसा पळय जे झगडटा तांचे काळजान हाडचो पडटलो.
देवळां खूब करपाक शकता रे, मनान हाडया. देव जे आहा पळय मनान हाडया आनी मनांतल्यान आमी परिणाम करुया.